मडगांव न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट विनोद शिरोडकर उलयता। म्हाका इतलें सांगपाचें आतां मडगांव न्यू मार्केट आमी एक व्हायट आनी येलो लायन मारल्या तशें आमी शॉप्स उगडिता आनी एक्चुली आमी 5:30 म्हणल्यार 6 म्हणल्यार आमी शॉप्स बंद जाता। आनी आतां गोंयांक सगळे भायले लोक येवन आमकां कोरोना व्हायरस लावन गेले। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागोवंक सोदता, आतां बॉर्डरीचेर गाडी येता कर्नाटका ना महाराष्ट्राच्यो त्यो स्टॉप करच्यो। जे कितें आमकां खावपाची वस्तू आहा त्योच गव्हर्मेंटान हाडपाच्यो। बाकी कपडे आनी कितें तें बाकीचे अणसां काळंगां चिबडां सगळीं आतां ती बंद करची। कित्याक आमी ती भाजी पसून हाडटा ती कमी हाडपाची, कित्याक तांकां चॅकींग करता ते कितले जाण वता कितले जाण भितर तें कांयच कळना। ताका लागून गव्हर्मेंटा कडून एक मागता। आनी दुसरी म्हणजे गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता, आतां गव्हर्मेंटार ऑफिसर आसा जावं मामलेदार जावं ना ऑफिसर जावं खंयचे म्युनिसिपालिटी वर्कर्स बाकीचे कलेक्टर ऑफिसां ते सगळ्यांक एक भशेन लागीं ट्रान्सफर मारपाचें। मडगांव एरिया आहा ते मडगांव एरिया दवरपाचे। आतां सपोज फोंडें साकून म्हापशी साकून काणकोण वता, काणकोण साकून म्हापशी वता, तांकां वचपाक येवपाक इतले त्रास जाता। ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता एक 5-6 म्हयने पूण तांकां लागीं खंय आहा थंय ट्रान्सफर करचें। कित्याक आतां अशी बशीची इतले त्रास जाता, एक बशी आतां डबल शीट बसता तेकोन येता वता कांय कळना। जे मनीस भायल्या बशीचेर चडटा ते सापड कोरोना व्हायरस तांकां जालो जाल्यार आमकां खूब त्रास आहा। ताका लागून हें गव्हर्मेंटा कडेन मागोवंक सोदता, जेन्ना ट्रान्सफर हें आहा तें जेन्ना लोकांक लागीं करचें। जे पर्यंत काणकोणचो लोक म्हापशी वचपाक जायना तितलेंच लागीं पडटा तांकां फायदो करपाचो आनी आमकांय बरें जातलें। कित्याक यो वचप तांकां 8 पावता तीं घरा, कोण 9 पावता, कोण 7 पावता, ताका लागून हे रश कमी जातली। ताका लागून ही गव्हर्मेंटाक म्हणटा। आनी सकाळीं फुडें लोक आतां कितलेशे आमचेच एरिया भायल्यान येता लिली गव्हर्मेंट टी सायडीच्यान लोकांक अणसां आनी काळंगां इतली रश जाता, इतली गाडी येता त्यो स्टॉप करच्यो। 3-4 येता त्यो। आतां गोंयांक भाजी म्हणटा ती गोंयकारांक आतां गोंयांक भाजी धाडली आहा ती लोकांनी खावनी। सद्या एट प्रेजेंट आतां कोरोना व्हायरस जालो म्हणून ती बेळगांवची भाजी हाडपाची स्टॉप करपाची। गोंयांक भाजी खूब जाता आतां, ते गोंयांक भाजी ती गोंयकार खातले आनी जे प्रमाण अशी गर्दी जाता थंय तें स्टॉप करपाचें। आतां आमी तशें केलां, तशें एरिया आमी तशेंच 30 तारीख पसून तशेंच दवरतले। कित्याक आमकां गव्हर्मेंटान फुडें दी फूल मार्केट उगडी तेन्नाच आमी मार्केट उगडितले। आतां एट प्रेजेंट आसता तशें येलो आनी व्हायट लायनीचेर आमी उबे रावतले। सो तूं बेसिकली कितें म्हणटा, बॉर्डर्स आहा ते सील करया म्हणटा तूं, कंप्लीट सील। सद्याक आमी बॉर्डर आहा ती सील केल्यार कितें जातलें, कित्याक बॉर्डरी वयल्यान आतां पळय आयल्या ते लोक सगळे भायले गोंयकार कोणाक कोरोना व्हायरस जावना सद्याक। ते येवन आतां 25-26 अशें कितें जाल्या म्हणटा, ते येवन सपोज जालें जाल्यार आमकां त्रासां उडयतले। कित्याक आतां पुलीस बसून आसा तेंच्यांनी एक कडक रावचें बॉर्डरीचेर। कित्याक फाल्यां तेंगेली भुरगीं आसा ताका लागून कोणा एंट्री दिवची न्ही, सामकें कडक शासन दवरचें। जावं कलेक्टर जावं खंयच्याय मिनिस्टरां बसून तेंच्यांनी मातशी तेजेर नजर दिवची आनी गोंयाचे भायल्यान लोक येता तांकां मातशें नजर दिवन तांकां कडक एक्शन घेवची तेंचेर। आनी तूं कितें म्हणटा, आतां जे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा तांकां तेंचे खंयचे लागीं रावतात तांकांच दवरचे। सो तूं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट तांकां आनी कितें व्हायरस जावपा शिरीपण आमी हांव कित्याक सांगता तें, सपोज हांगसर काणकोण तो म्हापशेन तो ट्रान्सफर जाल्लो आहा ते काणकोण बी लागीं पडटा थंय काणकोणूय दवरचें ना केपें दवरचो सांग्यार, म्हणजे लागीं जे लागीं आहा तांकां लागीं दवरपा सद्याक। मागीर तुमी 1 वर्सा नंतर ना 5-6 म्हयन्याक कोरोना व्हायरस कमी जालो तेन्ना तुमी तांकां खंय ट्रान्सफर करपा जाता। कित्याक आतां म्हाका पसून कळ्ळें ना, मामलेदार पसून पणजे साकून मडगांव येता, फाल्यां तांकां वाटेर कितें जावपाक शकता, फाल्यां लोक बशीं बसता तांकांय कितें जावंक शकता। ताका लागून ते लागीं आसा ते गव्हर्मेंट ऑफीस लागीं दवरपाचें हें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां।